राफाल परत गाजता. फाटी विश्वजीत राणेच्या ऑडिओ क्लिपावेल्यान काँग्रेसीन लोकसभेत इश्यू तापयल्लो. आता डिफेन्सांतल्या तेन्नाच्या सचिवांच्या फायलीवेल्या रिमार्कावेल्यान खवदळ. पालवी डिफेन्स सचिव एअरटून 24 डिसेंबर 2015 घाल्ल्या नोटात म्हणिल्लें पीएमओन सुरू केल्ल्या असल्या समांतर चर्चेक लागून रक्षा मंत्रालय आनी भारतीय नेगोशिएटिंग टीमीची वाटाघाटी करपाची बाजू कमकुवत जाता. खंयचोय अधिकारी जो इंडियन नेगोशिएटिंग टीमीचो वांगडी ना तो फ्रांस सरकाराच्या अधिकाऱ्यांबरोबर समांतर चर्चा करूंक शकना असो सल्लो पीएमओक दिव येता. जर पीएमओक रक्षा मंत्रालयाच्या वाटाघाटीच्या निश्कर्शाचेर पातयेवन रावचेशें दिसना जाल्यार सुदारीत वाटाघाटींची पद्दत पीएमओन फावो ते स्तराचेर घालून दिवची. डिसेंबर 2015 वो रक्षा सचिवालय अंतर्गत पत्र व्यवहार. ह्या नोटाचेर तेन्नाच्या रक्षा सचिवान शेरो मारला तो असो: रक्षा मंत्र्यान कृपा करून लक्ष घालचें. इट इज डिझायरेबल डेट. पीएमओन असली चर्चा टाळची जी आमच्या वाटाघाटी करपी टीमीची बाजू कमकुवत करता. काँग्रेस अध्यक्ष खासदार राहुल गांधीच्या हातात आनीक एक आयतें कोलीत. प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा है, प्रधानमंत्री ने हमारी नेगोशिएशन पोजीशन खराब कर दी, प्रधानमंत्री ने सॉवरेन गारंटी उड़ा दी. तो नाउ प्लीज ask the Prime Minister, why is it that the President of France has called him a thief, and why is it now that the Defense Ministry उनको चोर बुला रही है? तो आप जाके उनसे पूछिए please. Black and white. And here there's the most interesting line. Defense Secretary of India: it is desirable that such discussions be avoided at the PMO as it damages our negotiating position seriously. He is clearly saying here that the Prime Minister has bypassed us and the Prime Minister is directly carrying out a negotiation. And here he says a revised modality of negotiation be led by. रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामनान ताका आनी ही खबर सचिवांचे रिमार्का सयत एक्सपोज करपी हिंदू दिसाळ्याक लोकसभेत जाप दिली. पत्र व्यवहार खंय मुद्दम अर्धवट छापला. And the Raksha Mantri's reply was also given in written. If the newspaper wanted to bring the truth out, I would have thought newspaper to put that reply of the Raksha Mantri then also on record. Then Raksha Mantri Sri Parikar had very clearly said in response to that while noting of the Defense Secretary to remain calm, there's nothing to worry, things are going all right. To that extent was a detailed reply given by the then Raksha Mantri Sri Parikar ji. In all fairness, it should have been the duty of the newspaper which has published this to also put it on record that during my reply on 4th January, I had very clearly pointed out this particular allegation also about the suspected interference by the PMO and gave a reply even on the 4th January about it, that when periodically PMO inquires about the progress of any work, that cannot be construed as interference. आता पर्रीकाराचो तेच फायली वेलो फुडें बरयल्लो नोट पळयात. तो म्हणटा, अशें दिसता की पीएमओ आनी फ्रांस प्रधानमंत्र्याचे ऑफिस ह्या विशयाची पाठपुरवण करता. हें एका शिखर बैठकेचें फलीत आसा. पॅरा-5 हें एक ओव्हर रिएक्शन कशें दिसता. रक्षा सचिवान पीएमओचे प्रधान सचिवा कडेन सल्लामसलत करून हो विशय तडीक लावचो. पर्रीकाराचें नोटींग पळयल्यार एक कळटा की ताणें सचिवान केल्ले निरीक्षणाक न्हयकारूंक ना. पीएमओतल्या प्रिन्सिपल सचिवा कडेन उलोवन तो विशय निकालाक काडपाक लायला. पर्रीकाराच्या ओव्हर रिएक्शन ह्या नोटिंगान वादाचो मुद्दो सोंपना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.